वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. सो आयज न्ही तुमकां एक हांव रेसिपी घेवन येयल्ली आसा आनी थंबनेल पळोवन तुमकां कळ्ळें आसतलें कितें तें. सो आयज न्ही एक बरेशी रेसिपी तुमकां हेल्दी रेसिपी तुमकां हांव शेअर करता. सो हें आसा, हें सगळ्यांक खबर आसा कितें आसा तें. हें आसा लॉकी म्हणटा हेका, इंग्लिशीन ताका बॉटल गार्ड म्हणटा, कोंकणीन ताका कोकण दुदी म्हणटात. कळ्ळें न्ही? सो हें सामकें हेल्थाक एकदम बेस्ट. पण खावपाक कोण सोदना आजकालची भुरगीं. आणि हेजे भाजी करतात, मागीर सराडू करतात, हेजे पोळे करतात. आता हेजे पोळ्याची रेसिपी पळोवंक जाय म्हाका सांगात, नेक्स्ट टायम तुमकां शेअर करता. आणि सांबार बीन करता न्ही, तितून हे बारीक बारीक फोड्यो घालतात सांबारात. तशें दाळ बी करतना हे फोडी घालता. ओके, सो खूब बरें लागता हें खावपाक. सो हें आजकालचे भुरगे न्ही खावपाक सोदना हें. सो म्हटलें हें आमगेर हें भाजी बीन आसतात, भाजी किंवा दाळ बी बेश्टी आई घालता हितून केन्ना केन्ना. सो खूब ते आमी हाडूंकूच ना. सो म्हटलें गेल्ले हाडलें. सो म्हटलें भाजी केल्यार रित्वीक खायना. सो म्हटलें कितें करया. सो म्हटलें कितें तरी आयज गोडशें करया. सो हे बॉटल कार्डासून आयज हांव कितें बरेशे गोडशें करता, सामकें हेल्दी. कळ्ळें तुमकां न्ही? सो आयज हांव करता खीर करता. हें लॉकीचें न्ही हांव खीर करता. एकदम सोंपें, इजी आनी खावपाक न्ही खूब बरें लागता. ओके, तो मातशी ट्विस्ट म्हणजे मातशें डिफरंट करतलें हांव. कित्याक तुमकां खबर आहा, आईक सांगलां डॉक्टरान चड शुगरी आयटम बीन खायनाका म्हणून. आतां खीर म्हटलें की शुगर येतलेंच, हय का न्ही? पण हांव न्ही शुगर घालचें ना. सो हांव कितें घालतलें हें तुमकां कळटलेंच फुडें. ओके, सामकें हेल्दी करया. सो ते इशूकू घातलो. सो हें खीर आयज करतलें पळय हांव, आमी सगळीं जाणां खातलीं. कळ्ळें तुमकां न्ही? सो चला टायम वेस्ट करनाका. सो आयज तुमकां हेजी हांव एक हेल्दी खीर करून दाखयता. सो चला करया आमी. सो हांवें तुमकां सांगलेलें, हांव हें आयज खीर करता पळय, तातूंत हांव शुगर बीन कांय घालचें ना. सो त्या जाग्यार हांव घालता डेट्स. तो खजूर घालता हांव. हांगासर न्ही एक 10-12 हांवें खजूर घेतला आनी खजूर न्ही मातशें वॉश करून घेयात. कळ्ळें न्ही? सो आतां न्ही आमी बियो काडून घेया, भितरले सीड काडून घेवया आनी ताका एक दुसऱ्या बावलान हांव ट्रान्सफर करता. सो जे कोण डायबेटीक आसा न्ही पेशंट बीन, तांकां हें खीर एकदम बरें. आनी भुरग्यांक जे इश्यूकाचे एजींतले भुरगे आहा न्ही, तांकां ताका शुगर बी कांय दिवं शकना न्ही. सो तांकां अशें खीर करून तुमी दिवपाचें लॉकीचें, तांकां तें लायक जातलें. ओके, आनी डेट सामकें हेल्दी. सो ताका लागून आयज चिंतलें की कितें करया, कशें करया. सो शुगर म्हाका घालपा नाका आसलेलें. इफ शुगर घातलें न्ही आई चड खावचें ना. सो म्हटलें चल डेट्स घालून करया, एकदम बरें. सो हांव सगळें हें बियो काडून घेता. सो आनी म्हाका दूद जाय पडटलें. सो हांगासर न्ही हांवें दूद घेतलां. तुमकां जाय जाल्यार तुमी उदक घेवं शकता. सो दूद घालता पुरो इतलेंच. सो मातशें ताका बरें अशें ताका हें करात, मिक्स करात आनी बरें ताका अशें दुदान ताका बुडोवनी. आनी हें बरें मागीर दुदान कितें जातलें बरा बरें सॉफ्ट जातलें. मागीर आमकां हें पेस्ट करूंक जाय मिक्सरान घालून. सो हें पयलीं स्टेप तुमी न्ही करून दवरात, कित्याक हेका मातसो टायम लागता सोक जावपाक. एक हाफ एन आवर बी लागता. ओके, सो हेका हांव सायडीन दवरता. सो हांगासर बॉटल गार्ड हें पळयात बरें हेका धुवन घेतलां. ओके, सो आतां हांव फूल हें घालून खीर करचें ना. कळ्ळें तुमकां न्ही? जस्ट थोडेशें धाकटोसो पार्ट हांव खीर करतलो. सो जितलें तुमकां खीर करपाक जाय पळय तितलेंच घेता हांव. सो हांव पुरो म्हाका इतलेंच घेता हांव. हें पळयात. सो हें तुमी फ्रिजीन दवरात, केन्ना भाजी करा, कितें तुमी करूं शकता. सो हांव पळयात इतलें घेवन हांव खीर करतलें. सो आतां न्ही हेका पयलीं धुवन घेतलां बरें हांवें, वॉश करून बरें पुसून घेतलां. आतां हें भायलें स्कीन आहा पळय तें काडून घेवंक जाय. कट करून घ्या 2 आनी मदीं ते काडून घेवंक जाय. आतां सीड आसता न्ही, जाल्यार आमकां काडून घेवंक जाय. तुमी हातीन काडूं शकता आनी चमच्यान तुमी काडूं शकता. सो हें आमकां गरज ना, हें काडून घेवपाचें. हांवें मदलें न्ही काडून घेतलेलें आसा. सो आतां हांव ग्रेटर घेता. तितून आमकां न्ही बरें ग्रेट करून घेवंक जाय. न्ही ग्रेट करून घेतलां. आतां हितून न्ही खूब प्रमाणान न्ही उदक आसता, तें आमकां न्ही बरें पिळोवन काडूंक जाय. सो हांव न्ही पिळोवन घेता, हें उदक काडून घेता. हें पळयात अशें न्ही आमकां बरें पिळोवन काडूंक जाय. नाजाल्यार बेटर न्ही आमी हितूनच दवरया. नेट दवरता हांव, चाळणीन दवरता, चाळणीन घालून ताका हें करता. तो चाळणीन घालून करता हांव कित्याक हितून न्ही बरें उदक भायर येतलें. पळोवंक शकता बरें न्ही हेजें न्ही उदक काडून घेवंक जाय, एकदम ड्राय करूंक जाय. कळ्ळें न्ही?
सो हें पळय जाल्लें आसा. उदक बरें हांवें काडून घेतलें. सो हांगासर हांवें पॅन दवरला. तातूंत घालता 2 धाकटो चमचो न्ही हांव घी घालता. सो हांगासर न्ही हांवें घेतला बादाम घेतला, थोडेशे काजू घेतला आनी पिस्ता घेतला. हें जस्ट न्ही आमकां तुपान न्ही मातशें फ्राय करून घेवंक जाय. जस्ट 1 मिनटां, 1-2 मिनटां लो फ्लेमीन न्ही हें आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. सो हितून न्ही हांव ब्लॅक रेझिन्स घालता, म्हणजे ब्लॅक काळे द्राक्षां. म्हाका याद ना सो म्हटलें घालया, म्हटलें आसा न्ही. ओके, सो तुमकां जें कितें जाय पळय तें तुमी घालूं शकता. आणि फक्त तुम्ही बादाम सुद्धा फ्राय करून घालू शकता किंवा काजू फक्त फ्राय करून तुम्ही घालू शकता. सो हें न्ही बरें पळयात बरें फ्राय जाल्लें आसा. मातशें ब्रावन जाला. आतां हें काडून घेता एक प्लेटीन. सो आतां न्ही ऑलरेडी तितून घी आसा. जस्ट धाकटो चमचो न्ही हांव घी घालता. सो हातून घालता हांव लौकी घालता. सो आतां न्ही आमकां लौकी न्ही एक घियान न्ही बरें एका फ्राय करून घेवंक जाय. 3-4 मिनटां, 3-4 मिनटांनी लो फ्लेमीर एका बरें आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. सो फ्लेम लो दवरात आनी ताका बरें तुपान न्ही बरें फ्राय करून घेवया. हाय फ्लेम करनाकात, नाल्यार कित्याक खबरात तें जळटलें. सो लो फ्लेम दवरात आनी ताका फ्राय करून घेयात. एक तुमकां दिसता घी कमी आतां ड्राय जाला जाल्यार आनीक थोडें घी घालात. सो हेका न्ही हांव एक 3-4 मिनटांनी बरें एका फ्राय करून घेता. सो हेका न्ही आतां बरें फ्राय जावपाक न्ही खूब टायम आसा. फ्लेम अशी लो दवरात. तो पर्यंत न्ही आमी हे जे खजूर आहा पळय ताका पेस्ट करून घेवया. सो हें मिक्सी जारान ट्रान्सफर करता. फक्त खजूर घालात, दूध घालनाकात. दूध मागीर आमी खिरान घालया, कळ्ळें न्ही. सो आमकां न्ही हें फायन घालता हांव सगळें. ओके, सो हें आतां आमकां न्ही फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात आमचें पेस्ट जाल्लें आसा. सो हांगासर न्ही आमचें ग्रेट करून घेतलेलें लौकी फ्राय जाल्लें आसा. हेका चड टायम लागना कित्याक आमी ग्रेट करून घेतला न्ही ताका लागून. सो हें पळयात 3-4 मिनटां जाल्लीं आसा. सो आतां आमी हितून दूध घालता. फ्लेम न्ही हांगासर लो दवरात. सो पयलीं हांवें 1 कप दूध घातला. सो हें आसा 2nd कप. सो आनीक न्ही हांव 1/2 कप घालता. सो हांगासर न्ही हांव 2.5 कप दूध घालता. सो 1/2 कप. आतां हेका बरें न्ही मिक्स करून घेयात. आतां फ्लेम आहा पळय मातशें मिडियम दवरात. सो हेका न्ही आतां मातशें एका बॉयल येवंक जाय. सो एट प्रेझेंट न्ही तुमी कांयच घालनाकात. दूध घातलें न्ही कांयच घालनाकात. सो मातशें ताका न्ही बॉयल येवंक जाय, कळ्ळें न्ही. तें मातशें बॉयल येयलें न्ही मातशें तें लौकी आनी मातशें बरें कूक जातलें. सो हांवें हांगासर 2.5 कप घेतला. सो आमकां हें पुरो इल्लेलें खावपाक. इफ तुमच्या घरांत चड लोक आसा जाल्यार तुमी क्वॉन्टिटी वाडयात, कळ्ळें न्ही. लौकी तुमी चड घेयात ग्रेट करून. दूध तुमी चड घालात, कळ्ळें न्ही. सो हेका न्ही मातशें बॉयल हाडून घेता. सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता दुदाक न्ही बरें बॉयल येयल्लें आसा. सो फ्लेम मातशें मिडियम दवरात आनी ताका न्ही 5-6 मिनटांनी बॉयल येवं न्ही. कित्याक हें तुमकां दिसता आसतलें हें पातळ आसा. हें मातशें थीक जावंक जाय. सो थीक जायसर न्ही हेका न्ही आमकां मातशें कूक करून घेवंक जाय. आनी सायडीन जे अशें मलाई लायिल्ले आसता न्ही तो अशें स्पुनान न्ही अशें हें करून ताका मिक्स करात. ओके, सो मातशें हें थीक जावंक जाय. थीक जालें की मागीर आमी खजूर पेस्ट मागीर ड्राय नट्स ते फ्राय केलेले थंय घालतले आमी. ओके, सो हें पळयात मातशें न्ही हें थीक जाल्लें आसा. सो आनी थीक करचें ना. ओके, बरें मागीर न्ही तें थीक जातलें. जेन्ना तुमी सगळें जालें की मागीर गॅस बंद करतले पळय तें मागीर दाट जातलें मागीर तें. सो पुरो इतलेंच. सो आतां आमी घालया खजूर पेस्ट. सो ह्या जाग्यार हांव घालता खजूर पेस्ट. तुमी जाय जाल्यार शुगर नाजाल्यार कंडेन्स मिल्क घालपाचें, कळ्ळें न्ही. सो हें सामकें बेस्ट ऑप्शन कोण स्वीट बीन खायना पळय तांकां. सो हें घालून न्ही बरें एका मिक्स करून न्ही टेस्ट करून पळयात. इफ तुमकां चड स्वीट जाय कमी जाय त्या प्रमाणे हांव खजूर घालतलें.
सो बरं एका मिक्स करून घेऊया. पहा पुरो इतले सारखे आहे. सो बरं एका मिक्स करून घेता. फ्लेम मातशी मिडियमच दवरा. सो ह्या पळयात जाल्लें आसा. सो आतां घालता हांव. सो जस्ट थोडेशें घालता हांव इलायची पावडर. सो ड्राय नट्स घालता, घियान फ्राय केलेले ते घालता. बरें एका मिक्स करून घेवया. सो हांगासर पळयात तुम्ही पळोवंक शकता खीर आमची रेडी. पळोवपाक सामकें टेम्पटींग दिसता आनी भुरग्यांक असो कळचें ना की भितर कितें आहा तें. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो हे जे इशुकाचे एजीचे आसता पळय तांकां हें दिवं शकता कित्याक शुगर ना हितून. सो तुमकां सांगलां हांवें पयलीं तुमकां जाय जाल्यार कंडेन्स मिल्क घालात ना शुगर घालात. ओके. सो हें पळयात सामकें टेम्पटींग जाल्यार खीर. गॅस हांव बंद करता. सो हांवें खीर न्ही एक बावलान ट्रान्सफर केला. जस्ट कशें वयर घालता. हें आसा हें सामकें हेल्दी. कळ्ळें तुमकां न्ही. इफ तुमकां खजूर घालपा नाका तुमी कंडेन्स मिल्क घालात. कंडेन्स मिल्क घालून केलें न्ही तेंय बरें लागता, एकदम बरें लागता. कळ्ळें न्ही. सो हें आयज खजूर घालून केला. सो ट्राय करा तुमी. हाचे रेसिपी कशें आसतलें कमेंट करात. ओके. ट्राय करून न्ही म्हाका कमेंट करून सांगात की म्हाका खबर आसा चडशे लोक न्ही रेसिपी म्हणजे ट्राय करता. सो ट्राय करात, करून खायात. आनी भुरग्यांक तर कळचेंच ना की हितून हें आसा म्हणून कोकण दुदी. कळ्ळें न्ही. तो हें आसलेलें आयची रेसिपी सामकी हेल्दी बॉटल गार्डाचे म्हणजे लॉकीचे खीर. तुमी ट्राय करात. आनी हे जे लॉकीचे तुमकां सपोज डोसा बीन जाय जाल्यार कमेंट करात. ओके. नेक्स्ट टायम तुमकां हांव शेअर करता. सो डेली अशी न्ही मदीं मदीं एक 3-4 दीस लॉगिंग करतले मागीर एक मदीं अशी तुमकां न्ही हांव रेसिपी शेअर करतले. ओके. आनी हांवें तुमकां लास्ट टायम विचारलेले अशे जे म्हाका सांगलेलें न्ही एक म्हणजे कुकिंग चॅनल स्टार्ट कर. सो जायते लोकांनी म्हाका कमेंट केलें की तूं एकूच चॅनल दवर आनीक चॅनल करपाची गरज ना. सो खूब बरी दिसता आयकून म्हाका. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो आनी म्हाका खुबशे जाणांनी सजेस्ट केला कितें करूंक जाय, कशें लोकांक इजी पडटलें म्हणजे रेसिपी सर्च करपाक. सो म्हाका न्ही इंस्टाग्रामार बीन न्ही मेसेज केलेले आसा. सो ते हांव वयतले थ्रू. सो ते हांव न्ही पळयतलें कशें कितें तें. ओके. सर्च करतलें गुगलान वचून ते सर्च करून न्ही एक प्लेलिस्ट कर म्हटलां फूल रेसिपीचे. सो ते म्हाका आजून कांय इतलें आयडिया ना. सो हांव ते तुजेवर न्ही काम करतलें. ओके. सो जायत्या लोकांनी म्हाका म्हटलें की तूं एकूच चॅनल दवर, 2-2 करपाची गरज ना आनी तुका जाय तेन्ना रेसिपी शेअर कर म्हटलां. सो तुमकां अशें मदीं मदीं न्ही रेसिपी चॅनल बी येतले. सॉरी रेसिपी येतले मदीं मदीं. ओके. सो आयची रेसिपी कशी आसलेली कमेंट करात. आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय. टेक केअर.